आमी सगळे एकटेन जावपाचें कारण म्हटल्यार गोंयान जे एक गोवन बॉडी बिल्ड आसा भितर ऑर असोसिएशना भितर एक डिफरंट पॉलिटिक्स निर्माण जाल्ले कडेन आसा. सो कितें जाता जेन्ना एक बॉडी बिल्डर रेडी जाता तेन्ना बॉडी बिल्डर कितें करता, कितें एक्सपेंडिचर ऑर कितें आसा न्हू तें एक आपले ओन बोल्सांतल्यान पयशे मोडून रेडी जाता. सो कितें आसता जेन्ना कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता न्हू तेन्ना कितें आसता बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशनाचो कितें कॅश प्रायज आसता पळय न्हू तो केन्ना तो तकल्यान दवरिना ऑर तेजेर डिपेंड रावना. कित्याक एक सीजन रेडी जातलो न्हू जाल्यार एक बॉडी बिल्डरान ऑलमोस्ट मोर दॅन 1 लाख प्लस ऑर तेज्याकूय चड तुका खर्च येता. सो आज आमचो एकवट जावपाचो कारण म्हणल्यार फाटल्या डिसेंबर म्हयन्याक एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जाल्लें 30 तारखेक मिस्टर कुडचडे चंदेरी म्हणून. हय मिस्टर कुडचडे. आणि तितून भितर ऑलमोस्ट 110 जाण बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट जाल्ले. ते कॉम्पिटिशन नंतर आतां 4 तारखेक कॉम्पिटिशन अनावन्स केला जे मिस्टर गोवा म्हणून आसा. तितून ते ऑर्गनायझर सांगता की जे कोण कुडचडे मिस्टर कुडचडे पार्टिसिपेट जाल्ले 110 बॉडी बिल्डर जे गोंयकार आमचे तांकां देंवपाक दिना म्हणटा ते. तो आमचे अन्याय जाल्ले कडेन आसा. त्याच खातीर आमी सगळे एकठांय जावन प्रेसा फुडें येयल्ले. सो आमचें म्हणणें कशें आसता आतां जेन्ना पळय तुमी एक गोंयान बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करता न्हू तेन्ना एक मेन्शन करता बॅनराचेर ऑर सर्टिफिकेट ऑर कित्याचेरच. तेन्ना जेन्ना तुमी मेन्शन करता मिस्टर गोवा ऑल गोवा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन तेन्ना एक अशें करून डिफरंट दोन भशेन हे तयार जावपाक जायना. ते कॉम्पिटिशनाक देंवल्यार हितून घेता हितून घेवपाना तुमकां. कितें आसता जेन्ना ऑल गोवा म्हणल्यार सगळ्यांक पार्टिसिपेट करपाचो रायट आसता तो. कित्याक बॉडी बिल्डर आपले ओन हितूंतल्यान तयार जाता आनी खंय तरी ऑन स्टेज वचपाचें एक हे करता तयारी लागता. कितें आसता कितें तुमकां जेन्ना तूं ऑन स्टेज वयता एक प्रायज मनी मेळटा तें पयशांनी काय तुगे कितें मोडलां तें रिकवर जायना. बट कितें आसता एक फेम आख्ख्या गोंयभर जावं एक यंग भुरग्या खातीर तुका वळखता की अमको मनीस जावं एक तो प्लेस काडल्या जावं एक बरो बॉडी बिल्डर अशें करून एक फेम मेळटा. म्हणून आमी कितें करता एक मेहनत करून त्या फिल्डान आमी आतां आज पर्यंत आसा. कितें आसा आमकां खबर ना कित्याक आमी बॉडी बिल्डर आमी सगळ्यांच एक सारकेच. कित्याक बॉडी बिल्डराक कोण असोसिएशन काय हेल्प करिना. आमी आमच्या बोल्सांचे पयशे म्हणून रेडी आसा बॉडी बिल्डर. सो आमकां फक्त इतकें जाय की इन फ्युचर जेन्ना कोणी ऑर्गनायझर जेन्ना कॉम्पिटिशन करता न्हू तितून प्लीज एक रिस्ट्रिक्शन आसपाक जायना की आमी तुमकां घेवपाना. सगळ्यांक रायट आसपाक जाय कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावपाक. आमची फक्त इतकीच रिक्वेस्ट आमची सगळ्यांक दिवचे. बॉडी बिल्डिंग मिस्टर गोवा तुमी टायटल करीत नाका जाल्यार तुम्ही प्रत्येक स्टेटी घाला. मिस्टर म्हापसा घाला नाल्यार तितले हितूतले घाला. मिस्टर गोवा करना कित्याक हांव स्वताचो मिस्टर गोवा 3 फावटी वर्ल्ड चॅम्पियन आनी एकानी कितले वर्सां जाली कितली गोल्ड आसा. म्हाज्या सिनियर 15-16 बॉडी बिल्डिंग फिल्डार आसा. आमकां देंवपाक दिना म्हणटा ते. आनी कितें जाता आज पळय बॉडी बिल्डिंग फिल्ड म्हणल्यार ना तुका एक कमीत कमीत एक 2 ते 3 वर्सां तूं बरो आसतलो आनी मागीर जेन्ना तूं पयशा खातीर कितें तूं कसली अडचण येता न्हू तेन्ना तूं क्वीट करता. सो कितें जाता हें आज कारण कितें इन फ्युचर जे फाटल्यान आमचे फाटल्यान कोण बॉडी बिल्डर जातले जावं तांकां हो त्रास जावपाक जायना की तुमी आमी तुमकां घेयनात म्हणून खूब वायट दिसता. एक न्यूकमर बॉडी बिल्डराक घेयना म्हणटा ते पयर तेंकां बावड्या कांयच खबर ना एसोसिएशनाचे. ते पयर 30 तारखेक पार्टिसिपेट जाले मिस्टर कुडचडे जाले तेन्ना 2020. आतां ते 4 तारखेक जेन्ना काल तेंचे रजिस्ट्रेशन आसा तेंकां घेयना म्हणटा ते. 4 तारखेक कॉम्पिटिशनाक घेयना ते देंवपाक. ना आमी एक गोंयकार नाशिल्ले जाल्यार ओके आसलेले. आमचे कडेन आयडिया आसा सगळें आसा. तुमी मिस्टर गोवा ऑल गोवा कित्याक केलें नाल्यार आमचो एक रिक्वेस्ट आहा की एसीजी डायरेक्टर जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर गोविंद गावडे कडेन की मातशें हितून लक्ष दिवचें कित्याक मुखार जावपाक जायना.